पर्रीकाराच्या हजेरेन बीजेपीन काणकोणा विजयाचे लॉन्चिंग केले। बीजेपीचे उमेदवाराचे लिस्ट डिक्लेअर जावचे पयलींच तवडकर आमदारकी मंत्रीपद बीजेपी सोडून मेकळो जालो म्हूण पर्रीकार काणकोणकारां मुखार उलयलो। फाटल्या फावट तवडकराक तिकेट दिल्ली तेन्ना विजयान पाशेस दाखयले। आता तवडकरान तेमाक पेटनासतना लीडर म्हूण सिद्ध करचे म्हूण वेल्यान तवडकराक जाहीर 4 उतरां आयकली। आज जर सगळे लोक काणकोणचे इतली मोठी संख्येन जर हांगा जमल्या जाल्यार हाजे फाटलें एकमेव कारण म्हाका दिसता तें की केन्नाय खंयच्याच करप्शनाच्या भानगडे विजय पळयतो घुसपल ना। कोणा कडच्यानी 5 रुपया ह्या मतदारसंघांतल्यान केन्नाय विजय पळयतो ना। आनी ह्या देवा साक्षी दवरून सांगता मल्लिकार्जुन किंवा राजकारणाचे जोडिल्ले 5 रुपये ह्या म्हज्या घरान आनी आसपाची म्हाका केन्ना उमेद ना। आमदार म्हणून आपल्याली पोटली किंवा आपल्याले एसेट जे आसा हे वाडयल्या कांय अर्थ ना। खरे प्रमाणीत प्रयत्न जावपा जाय, ह्या मतदारसंघाच्या लोकांची कामां जावपा जाय। हे हांगाचे मंत्री आशिल्ले माजी म्हणटा कारण माजी आमदारी म्हणटा कारण तांच्यांनी राजिनामो दिलो अशें ऐकता। पक्षान तिकेट डिक्लेअर करूच नासले, ताच्या पयलींच ते जालां। पक्षान आयज सकाळी 10-11 वरांचेर तिकेट डिक्लेअर केला म्हणून म्हाका नरेंद्रान फोन केलो विजय आयज फायल करून करता कितें करपाचें। हांव म्हणलें पक्षाचो सकाळी वेबसायटीचेर नांवां घालतलो ताच्या नंतर फायल कर म्हणून हांवें 3 वरांचेर फायल केली। हें करच्या पयलीं ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्या। तांच्यांनी पक्षाच्या शिस्तीचें दवरचें। पक्षाचे अनेक फुटावयले कार्यकर्ते आसात, नवीन अनेक आयले, थोडे पोन्ने परत आयले। सगळ्यांनी एकामेकाचे उखळे पाखळे न करता इलेक्शन पर्यंत मागीर इलेक्शन जातकच बसून सारकी उबी करूया स्ट्रक्चर। इलेक्शन पर्यंत अत्यंत खेळीमेळीन काम करचें आनी विजय पळयत वताक मोठ्या संख्येच्या वोटिंगान हांवें जवळ 5 ते 10 लाखांतल्यान म्हणलें की स्ट्रेट फायना फुडें पक्ष चुकलो आनी आपूण बरोबर आसा हें दाखोवपाक एक कितें तरी चुकीचें पावल उबारलें। कारण आमकां बरे नेते वगडावपाचें ना। गेल्यार हांव विजयाक पांय पडला, हांव स्पश्ट सांगता, अरे बाबा तूं वचूं नाका। एक बरो इतल्या वर्सां डेव्हलप केल्लो लिडर आयकांत कोण चुनूं न्ही। प्रत्येकाचो वेळ आसता, ताणें मानलें आनी तो रावलो आनी ताचे बद्दल छायाचें हांव आभार मानता। पण रावपाक काळीज लागता आनी त्या ताणें काळीज करचें इतलीच हांव विनंती करता। दाबोळे उमेदवारांक डेपॉझिट साल्वार करपाक कश्ट घेवचे पडटले म्हूण दाबोळेचो बीजेपीचो उमेदवार मावेन उलयला। ताणें मंगळारा नॉमिनेशन फायल केलें। ताच्या उपरांत ताणें घराघरांनी वचून प्रचार सुरू केलो। दाबोळे ताका खंय क्लीन स्वीप। क्लीन स्वीप आनी म्हाका दिसता बाकीचे जे आमचे विरोधक रावला जे हांव हे दिसांनी कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हजे कार्यकर्ता तशेंच हांव भोंवता आनी जो एकूच आवाज आयकपा येता तो आमचो आवाज आनी लोकां पर्यंत कसो आवाज पावला तोय दिसता। अक्षरशः ओपन आमी पळोवपाक शकता आनी म्हाका दिसता सारकें आड पडपाचें आसा। आमचे डेपॉझिट सुद्दां तेंचे साल्वार करपाक तांकां बरे कश्ट करचे पडटले। बाबू नाईक यादस्तीक दुसरी ऑल इंडिया क्रिकेट सर्त 20 तारखेसावन सुरू। 16 वर्सां गटान सर्तीच्यो मॅची मडगांव आनी आगोंदा ग्राउंडार जातल्यो। 25 तारखेक फायनल जातली। मडगांव क्रिकेट अकादमीन सर्त दवरल्या। So last year we said let us try on a very small scale and this is how we started here Babu Naik cricket tournament for under 16 and it was a success because of you, like I said. This year also we will be going in the same way. We have not increased changed the system, but definitely next year, if this year also if this clicks, which will definitely, we will definitely go for on a bigger scale. Like instead of 5 days and 2 grounds, we may go for 10 days and 3 grounds. Matches will be played on turf pitches, and in case of any emergency, matting pitches may be used. आमकां 2 ग्राउंड मेळिल्ले आसा हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक। वन इज एट फातोडा SCG ग्राउंड आनी दुसरो आसा SCG ग्राउंड एट आगोंद। बोथ हॅव बीन स्पॉन्सर्ड टू अस बाय SCG.
सेकंड थिंग, प्लेयर्स जी प्लेयर्साची एज आहा अंडर 16 जी आमी म्हणला, वी विल बी फॉलोईंग व्हेरी स्ट्रिक्ट रुल्स फॉर दॅट मॅटर. लायक जर आमकां दिसलें की हो एक प्लेयर खंयचो 16 वर्सांचे वयर आसा जाल्यार आमी ताका खेळपाक दिवचे ना. ना, आमी कॅश प्रायज दिना. तेच आमी सांगिल्ले प्रमाणे अवर मेन मोटो इज एक्सपोजर. तांकां एक एक्सपोजर मेळचो हो आमचो मेन मोटो. सो आमची ट्रॉफी आसता विथ इंडिविज्युअल प्रायजीसूय आसता आमचे, पूण वी गीव सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन. जिखल्यार सर्टिफिकेट दिता आनी मेन जे तुमच्या खातीर जाता तांकां उर्बो मेळटा. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवपाक मेळटात. नमस्कार.